शेल्डे वाठारांतले कॅनल अजून मेरेन नितळ करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या शेतकारांनी तिडक उक्तायली। कॅनलाचें उदक बेगीन सोडूं ना जाल्यार शेतां सुकून वतलीं म्हणून शेतकारांक खंत। देखून कॅनल बेगीन नितळ करचें अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। जाल्यार कॅनलांचे नितळसाणीचें काम हातान घेतलां आनी हें काम म्हयन्या भितर पुराय जातलें अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचो जेई गणेश वेळीप हांणी सांगलें। वर्सान वर्स गव्हर्मेंटा अलर्ट करतात की बेगो हें काम चालू करचें, मेंटेनन्स, फिनिशिंग, रिपेरिंग हें चालू करचें, कारण हेचो प्रोसेस जो आसा तो सरासरी जुलय म्हयन्यांत ऑगस्टांत गव्हर्मेंटा धाडटा एवरी डिव्हिजनांतल्यान। पण ह्या वर्सा कित्याक डिले जालें हेजें कारण आमकां खबर ना। तेन्ना आमी शेतकरी ही वचोन मेळ्ळे मडगांव गावणफोंडार डिपार्टमेंटल जे पळय इंजिनियर आसा तांकां मेळ्ळे की तेणी कितें सांगलें की ऑलरेडी प्रोसेस धाडलेली आसा, डिले जाता, कित्याक डिले तांकांय बी खबर ना पड्या। पण आज अशी परिस्थिती येयलेली आसा की गेल्या वर्साक आमकां बोळ मारून आमकां हें लिफ्ट करपाक लागलो पडलें आनी मागीर उदकाचो सोर्स येयलो। आतां हितून भितर मेन कॅनल आसता तो डिव्हिजन 4 आनी हो जो कॅनल आसा हो डायरेक्ट 5 गांवांतल्यान वयता। कोटंबी, असोल्डा, शेळवण, शेळडे, काकोमोडी, किलामोड अशा वेगवेगळ्या भागांतल्यान ह्या सगळ्या लोकांक उदक मेळटा। सो हेवटेन जे क्रॉप आसा, माड आसा, केळी आसा, शेत रोयतले आतां, आनी जितले डिले जाता आतां मिड जावन ऑलरेडी नोव्हेंबर म्हयनो काबार जालो। सो उदक आमकां डिसेंबराच्या लास्ट विका तरी पावपाक जाय। पूण सरावंडींग हे भागाचो सगळे बारीक पायपलायन हे सगळ्यो निवळ करून घेतलो जाल्यार सारकें ऑक्टोबरान हेजें काम चालू जावपाक जाय। पावस थोडो पडटा, कमी पडटा, हें एडजस्ट करून हें काम करपाक जाय। आज हो जो चॅनल आसा हो कॉन्फिडंट आसा की हेजें अजून कसलें कामां चालू केलें ना। सो टेंडर प्रोसेस गव्हर्मेंट कित्याक डिले करता? शेतकऱ्यांक टायमान करपाक सरकार कित्याक लायता? WRD मिनिस्टर म्हणटा की आपल्या बरी फॅसिलिटी चलता, आपण सलावले धरणाचेर मॉनिटरींग करता, हें करता सगळें चलता। पण आज जर प्रत्यक्ष जर प्रॅक्टिकली जर सायटीर येवन पळयलें जाल्यार कामूच चालू केलें ना। कॅनल बी तुमी गेले एरियेक जे पडटा ते काम कशें चालू जाला काय अजून जालें ना? जाला, शेळडे ब्रांचेस जाला, मागीर फुडें सावड्डे ब्रांच आसा, गांवमळ कोटंबी आसा, कोटंबी ब्रांच आसा, शेळवण आनी D1 कॅनल आसा। आतां हे कॅनल मेंटेनन्स करपाक कितलो तेंप वयता, कितले वेळ? 1 म्हयनो। हय, आतां चालू जालें केन्नाच्यान चालू जालें तुमचें काम? जालें आमचे 10 दीस जाले तें काम चालू जालें। आनी आतां तेणी म्हणटा शेतकरी की नोव्हेंबरा एंडा सुमार उदक चालू जाता म्हणटा आनी आजून क्लिनिंगूच जालें ना। अशें डॅमाचें उदक कॅनला उदक केन्ना सोडटा तर? कॅनला उदक 2 डिसेंबरा सुटलें। तितलें म्हणल्यार सगळें कंप्लीट जातलें तुमचें? चडशें आमी ट्राय करतले करून दिवपाचें।